Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आणि आमकां पुराय एक रोड मॅप तयार करपाक जाय. हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेजो रोड मॅप हो आमकां ठरोवपाचो आसा. आमी जशें म्हणटा की आमकां फुलां भायलीं लागता, आमकां भाजी भायली लागता, आमकां आमी वेळ पळोवंक वता जाल्यार चिकन भायलें लागता, एग्स भायली लागता, ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. आमकां मॅनपावर जाय पळय न्ही, ती मॅनपावर सुद्दां म्हणजे प्लंबर आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतलो, लेबर आसतले, हे भायले लागता. आमच्या गांवांत ना काय कितें? हाजो रोड मॅप हो आमकां तयार करचो पडटलो आणि हे सगळें करपाक आमी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स तुमच्या पंचायतीन धाडल्या. ते तुमकां गायड करीत वयतले आणि ते तेंच्यांनी गायड करचे म्हणून तेंची ट्रेनिंगूय जाल्या. पहिल्या फावटी ते आयले, दुसऱ्या फेजीत आमचे सेक्रेटरी येतले, तिसऱ्या फेजीत आमचे मंत्री येतले. कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसतली, फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतलो, ह्या सगळ्यांकडे माझ्या गावात कितली जमीन पडीक आसा, माझ्या गावात कम्युनिटी फार्मिंग जावंक शकता काय कितें, माझ्या गावात कितले भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा, त्या अनएम्प्लॉयडांक आमकां ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितले जाण सुरू करूंक शकता, हे जेन्ना तुम्ही ठरयतले तेन्ना ईडीसीचो गायडन्स करपाक तुमच्याच गांवांत येतले. तो गव्हर्मेंट ऑफिसर आतां सांगतलो झेडीओ तुमच्या ग्रामपंचायतीत आपयतलो आणि सगळ्या जाणांची कृषी कार्डां करून दी म्हणून सांगतलो. कित्याक आमी पळयलें की वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो येवजण्यो ह्यो सगळ्या लोकांच्या पर्यंत जर पावोवपाक जाय आसात जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत रावपाक जाय. ही पंचां बरोबर तेंच्यांनी डिस्कस करचें पडटलें. आमी आमच्या वार्डात कोण तरी अशी महिला आहा काय कितें तिच्या घरात 8-10 हजार रुपया येयना, मागीर तिका आमी कशें मदत करपाक शकतले? आयडेंटिफाय करात की ग्रामपंचायतीन 20 जाण आसतले, 25 जाण आसतले, तिका ती स्कीम मेळटा काय ना, म्हणजे DSSY मेळटा काय ना. इफ ती ट्रायबलाची जर आमची भयण आसत जाल्यार ती विडो आसा, तिका भुरग्यांक मेळपी स्कीम जी आसा ते 3,000 रुपया, ते 3,000 रुपया मेळटा काय ना. मागीर तिका अटल आसरा तिने घेतला काय ना. आयजूय सांगता तुका अटल आसराच्या अंतर्गत आमी 1.5 लाख रुपया डायरेक्टली घर बांदपाक दिता. तिका मेळ्ळें काय ना. ओबीसीची आसत तर आमी सोशल वेलफेअराच्या अंतर्गत तिका 1.5 लाख दिता. हे काम पंच आणि सरपंच हांच्यांनी जर करून घेत जाल्यार इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिक्स हितून खंयसरूच राजकारण हाडूं नाकात. एखादो मनीस हो कायमचो तुमकां याद दवरतलो. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द 100% सगळ्यांक गव्हर्मेंट नोकरी दिवपाक. हांव जरी मुख्यमंत्री जालो, फाल्यां सकाळी येवन खुद्द देव जरी मुख्यमंत्री जालो जाल्यार सुद्दां पॉसिबल ना. पण हाजो अर्थ तांच्यांनी बेकार उरचें काय कितें? हाजो अर्थ तांकां कांयच मेळचें न्हू काय कितें? ना. तर तेंकाय तेंच्याय घरात खंय तरी 8-10 हजार रुपया इन्कम मेळपाक जाय. अशी कितलीशीच कामां आसा जे भायले लोक हांगा येवन करता. ते इंडस्ट्रीन आसतली, पॅकिंगाक आसतली, मागीर ह्या मोहल्ल्या गांवांतल्या ह्या आमच्या 2 भयणीक जर आमी खंय तरी कॉर्डिनेट करून दिवपाक शकले, हांव एकटो मुख्यमंत्री किंवा म्हाजे मंत्री खंय खंय पावतले. आमी तेकाच लागून म्हटलां आमचो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा ह्यो बारीक बारीक गजाली कॉर्डिनेट करतलो.